नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पोर वामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबेली नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत पावल्या पावल्या गोविंदान फोडले मिडियाचेर खापर. मिडियान लायला चुकीचो अर्थ म्हणटा गोविंद गावडे. मुख्यमंत्री खंय आपलो इश्ट. घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान केली सुटसुटीत. पंचायत संचालनालयान जारी केले परिपत्रक. कसलेच शुल्क फारीक करिनासतना मेळटलो वेगळो घर नंबर. केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक दिल्या मंजुरी. फार्मागुडी 64 कोटी रुपया मोडून उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय आणि पर्वरे 132 कोटी मोडून उबारतले 2 प्रकल्प. सत्तरी ब्रह्मकळमरी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात चोरी. चोरांनी फोडली फंडपेटी. 48 वरां भितर चोरांक हाडचे धरून देवस्थान सेवा समितीची मागणी. म्हापशेच्या पेडे वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात दोगांक अटक. अपघातात 12 वर्साच्या चलयेक आयले मरण. चलयेक धपको दिवन दुचाकी चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान काडिल्लो पळ. 50 वर्सां पोन्न्या खणपिटाक लागून गांवाक आसा धोका. पावसांत ओव्हरफ्लो जावपी भिरांत. मिनाचे डंप घालून पुरोवचे मायनिंग पीट. शिरगांवकारांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारात. फोंड्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडलो अशें गोविंद गावडेन म्हटलां. आतां दुसरी बातमी म्हटल्यार घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केली. अर्ज केल्या उपरांत पंचायत 15 दिसां भितर अर्ज निकालात काडटली. घर विभागणे खातीर कसल्याच तरेचे शुल्क भरचे पडचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पंचायत खात्यान ह्या विशींचे परिपत्रक लेगीत जारी केलां. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. घराचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या. एकाच घरात रावपी 2 फामिलींक आता वेगवेगळे घर नंबर घेवप सोपे जातले. हे विशींचे परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. घराचे 2 भाग करपाक जमिनीच्या कागदपत्रांची गरज ना. तशेंच प्लॉटाचे भाग करपाची गरज नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच ह्या प्रक्रियेक कसल्याच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. 2 फॅमिली रावतात आणि तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A, B किंवा A, B आणि C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केल्या. इट इज द विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट पण जर डिवाइड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काढून हे घर आपूण A पार्ट हेका, B पार्ट हेका किंवा A, B आणि C हातूंत 3 डिवाइड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागतले ते सांगता. एलिजिबिलिटी ऑक्युपायिंग द पोर्शन ऑफ द ड्वेलिंग हाऊस कॅन अप्लाय फॉर अ बायफर्केशन ऑफ द हाऊस नंबर. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessee, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessee, applications from which the diminishing sketch. Other documents is form 1 and 14. तो just लावपाचो ते आमकां डिवाइड करून दिवपाची गरज ना. Timeline: the village panchayat must dispose these applications within the 15 days. त्यांच्यानी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो काय ती 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्यूक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदिन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकू जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकू वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकू हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकू वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो. रिड्युसीस द डिस्प्यूट अँड हार्डशिप इन ऑब्टेनिंग द बायफर्केशन ऑफ द हाऊस नंबर्स. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो. दिस इज द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो. तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. सरळ सरळ. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गावकर.
केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या. पर्वरे वाठारात 110 कोटी रुपया मोडून टाउन स्क्वेअर, पर्यटनाच्या दृष्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आणि फार्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. पर्वरे टाउन स्क्वेअर उदरगती खातीर 110 कोटी, पर्यटनाच्या दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आणि फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. 30 मे कला अकादमी 39वो घटक राज्य दीस मनयतले. तशेंच शेतकारांक शेतीविशीं मार्गदर्शन दिवचे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विकसीत कृषी संकल्प अभियान सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान हे वेळार दिली. वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द टाउन स्क्वेअर इन पर्वरी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा, वीच इज अप्रॉक्सिमेटली टाउन स्क्वेअर डेव्हलपमेंट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर मेळून पर्वरीन करता, वीच इज अप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ 110 crores. परत द वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनन्स अँड मॅनेजमेंट ऑफ द क्रीक एक्सपिरियन्सीस इन द पर्वरी हो अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा, वीच इज एन 22 crores of rupees. And third is an work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at the Famagudi, 64 crores of rupees of project. Famagudi हांगासर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे बांदता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जाल्या, ताजी वर्क ऑर्डर जे आशिल्ले ते वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर तिनूय प्रोजेक्ट कॅबिनेटात हाडिल्ले. गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आमी सेलिब्रेट करता कला अकादमींत 10:30 वरांचेर. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्स लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ले तेंची स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले. एप्रिसिएशन एंड बेस्ट प्रॅक्टीस इन द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन आमी 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन हांकां एप्रिसिएशन लेटर जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्यान बेस्ट प्रॅक्टीस हे दितले. फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनीक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले. आनी इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन फ्रॉम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट हे आमी कंप्लीट केल्ली आसा. ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी डिक्लेअर करपाचे आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. सत्तरेच्या ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी चोरयांनी फोडली. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारयल्ल्याचो अदमास आसा. फंडपेटी फोडपी चोरांक पुलिसांनी 48 वरां भितर धरचे अशी मागणी देवस्थान सेवा समितीन केल्या. वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. सुमारे अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी आहा ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर तिने देवळातल्या भितर गर्भाकुडींतय वचपाचो प्रयत्न केला. हांव ताका लागून सरकारा कडेन मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा ह्या चोरट्यांची जी टीम आहा ह्या टिमी 48 तासाच्या आत तत्काळ तांकां धरचे. कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता आहा. क्लीन करपाक रामदास शेळकर म्हणून एक भुरगो येता रेग्युलरली, तो स्वच्छ परिसर सगळो क्लीन करता. ताणें म्हाका जवळ जवळ 40 सुमार फोन केलो. हांव शॉकिंग जालो, कोण उलयता भाऊ रामदास उलयता अशें म्हणपाक लागलो आनी देवस्थानची फंडपेटी फोडल्या. पूण म्हाका सांगो सर, म्हाका शॉकिंग जालें. म्हाका गांवांत अरे इतले लागीं हे परिसर आमी सगळो गांव लागीं आसून सकाळी इतली घटना घडली कशी. तर अशें हांव इतलें अशें म्हणटा की सरकारी यंत्रणेक आमी नंतर पोलीस डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें देवस्थान समितीक. हांव ताच्या पयलीं एक गोश्ट काय नमूद करता की सगळे आमचे पंच सदस्य हेजे देवस्थान समितीचे सदस्य जे पळय आहा तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें, ग्रामस्थांक कळ्ळें, सगळे जमून मागीर पोलीस यंत्रणेक आमी इन्फॉर्म केलें. ते आयले, तेणी तेंच्यो आपल्या फॉर्मेलिटी सगळ्यो केल्या. तरी पण हांव अशें म्हणटा ही पयली गोश्ट न्ही फंडपेटी देवस्थानची फोडपाची, ही दुर्दैवान दुसरी गोश्ट घटना घडटा. आमकां ह्या गोश्टीची भयंकर खंत जाता. हांव सरकारी पोलीस यंत्रणेक अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 hours 48 तासांत ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें ती कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपा जाय. आनी आतां ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा. पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले.
आणि तांकां जे जे पुरावे लागतले म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले. आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केलां ताका भितर उडोवपाचें. म्हापशा पेडे वाठारात राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात पुलिशेन दोगांक अटक केली. मंगळारा राती जाल्ल्या अपघातात 12 वर्साच्या चलयेक मरण आयिल्लें. अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ल्या दुचाकी चालकाचो सोद घेवपा खातीर पुलिशेक येस आयला. मात दुचाकी चलोवपी अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलिशेन ताचो बापूय शाबीर शेख हाका अटक केल्या. तशेंच दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या रिहान शेख ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याकूय अटक केल्या आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. म्हापशा पेडे वाठारांतल्या राष्ट्रीय महामार्गार मंगळारा राती जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 12 वर्साच्या सांत चलयेक मरण आयिल्लें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे चली रस्तो हुपतना स्पिडीन येवपी दुचाकीन धक्को दिल्ल्यान ह्या चलयेक गंभीर दुखापत जाल्ली. उपरांत ताका थळाव्यांनी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. ह्या अपघातात दुचाकी रस्त्यार पडिल्ल्यान दुचाकी चालक आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाल्लो. मात दोगांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्लो. अपघाता उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्ल्या दुचाकी चालकाचो सोद घेवपाक म्हापसा पुलिशेक येस आयला. मात दुचाकी चलोवपी अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलिशेन ताचो बापूय शबीर शेख हाका अटक केला. तशेंच दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या रिहान शेख ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याकय म्हापसा पुलिशेन अटक केल्या. ती रोड क्रॉस करपाक आसली सर्वीस पेड्यांतली जंक्शनाचेर रोड क्रॉस करताले आणि मागीर तो बुलेट आयलो फास्ट आसलो बुलेट आलो ताका हिट करून गेला तो बुलेट पडलो थंय ती पडली पॉयंट फ्रेंडाची पॉयंट मागीर तो बुलेटार उठून गेलो तो धांवलो थंयसून थंयसून धांवलो ती रोल जावन पडली ती रोल जावन पडले दुसऱ्या साईड दुसऱ्या सायड आणि तो चेडोय पडलो पडलो तो धांवलो तो मागीर तितून उठून धांवलो आपली गाडी घेऊन. चेडू कितल्या वर्साचे 12 वर्साची 12 वर्साचे रावपी थंय पेड्यानूच पेड्यान आजिलो कडेन रावता फाटल्यान शेटे शेट्टीवाडा. आणि मागीर कितें जालें मागीर म्हाजी फ्रेंड आयली शेट्टीवाडे मागीर ताका कारान बसून हांगा आजिरून सोडली आजिलोन हाडला. कितें नांव बी कळ्ळां चेडवाचें? आकांक्षा आकांक्षा. पडलो मरे तो बायकोलो मारलो आणि तो पडलो थंयच्यान मागीर तो उठून तो कडेन पळलो गाडी घेवन तो चेडू कितें रस्तो क्रॉस करताले चेडू रस्तो करता ओके हो बायकोलो स्पीड एकशे 120 स्पीडीचेर बायक वालो आसलो बायकोलो आसलो ताका मारलो मरे ती चेडू कडेन पडलो आणि तो थिंगा वचून पडलो तो परत तो उठून पडलो तो. आम्ही असं सध्या म्हापसा पेडे हायवेचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सध्या अशी खबर कळ्ळ्या की सांजेच्या वेळार 7:30 पावणे 8 ह्या वराचेर एक हिट अँड रन हांगासर ह्या हायवेचेर जाल्ल्याची खबर. एक 12 वर्साची चेडू हांगासरल्यान सर्वीस रोडांतल्यान ह्या हायवे वयल्यान क्रॉस करताले फुडल्या सर्वीस रोडार वचपा खातीर आणि अचानक समोरच्यान पर्वरी सायडीच्यान कोलवाळे करसवाडा सायडीक वयता आसतना एक बुलेट रायडर जो आसा तो हांगासरल्यान ह्या हायवे वयल्यान हाय स्पिडीन येतालो आणि अचानक तेजी जी गाडयेचो धक्को आसा त्या चेडवाक लागलो आणि ते थेट रोल जावन ते दुसऱ्या लेनीर हायवेचेर उसळून पडले आणि जो बुलेट रायडर आशिल्लो तोय खंय तरी फुडें वचून पडलो. जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तो बुलेटीचेर जो भुरगो आशिल्लो तो आपल्या गाडये वयल्यान हांगासरल्यान सध्या तेणी पळ काडलेली आसा. जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तेन्ना हांगासर जे काही शॉपकीपर्स आशिल्ले जे काही लोकल भुरगे आशिल्ले जेन्ना हो एक्सिडंट तेंच्यांनी पळयलो तेंच्यांनी थेट ह्या हायवेचेर धांव घेतली. त्या चेडवाक एका 4 व्हिलरीचेर घातले आणि बापचेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीठ पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खणखंदक असुरक्षीत आणि धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला. शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्लें मायनिंग पीठ धोकादायक जाल्लें आसा. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिठा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिठांतल्या उदकाचो गांवाक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खणखंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बरोबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खणखंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकार उक्तायतात.
शिरगांवच्या गांवा कुशीक धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले मायनिंग पीट बेगोबेग पुरचे अशी थळाव्या लोकांची नेटाची मागणी आसा. शिरगांवच्या फामाद श्री लयराय देवीच्या देवळा कडल्यान साधारण 400 ते 500 मिटर अंतराचेर हे मायनिंग पीट आसा. फाटल्या सुमार 50 वर्सांच्यान ह्या मायनिंग पिटा कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे मायनिंग पीट धोकादायक जायत आसा. गांवा खातीर तर हे मायनिंग पीट म्हळ्यार एक संकश्ट उबें जाल्लें आसा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. 4 म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत सरकारान एक डंप पॉलिसी डिक्लेअर केल्ली. हे डंप पॉलिसी खाला वेगवेगळ्या खडींचेर पडून आशिल्ल्या डंपाचो ऑक्शन करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. ते वेळार शिरगांवच्या मायनिंग पिटा कुशीक पडून आशिल्ल्या डंपाचो ऑक्शन करचे परस हो डंप ह्या मायनिंग पिटांत घालून हे मायनिंग पीट कायमचे पुरून काडचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. मात ताचे उपरांत ही पॉलिसी चालीक लागूंक ना. शिरगांवचे जे गांवा कुशीक आशिल्ले मायनिंग पीट दिसान दीस धोकादायक जायत आसा. पावसान जेन्ना देठाचो पावस पडलो आनी हे मायनिंग पीट ओवरफ्लो जातकीच मायनिंग पिटांतलो गाळ सरळ भायर कुशीकच्या शेतांनी घुसता. ताका लागून फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान शिरगांव गांवांतली शेतां पडींग पडिल्लीं आसात. हे मायनिंग पीट जर वेळारूच पुरून काडलें ना जाल्यार फुडाराक ह्या मायनिंग पिटा पासून गांवाचेर व्हडलें संकश्ट येवपाक शकता अशी भिरांत लोकां मदीं पातळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आणि आता खबरो विस्तारांत. फोंड्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला. आपणे तशें कितेंच उलोवंक ना. मुख्यमंत्री आपलो बरो इश्ट अशें म्हणीत मंत्री गोविंद गावडेन आपले हात वयर केले. गोंया आयल्या बरोबर गोविंदान मंत्रालयांत वचून सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारले जाल्यार तो म्हणटा ताकाच विचारा. पळयात पुराय बातमी. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो आरोप करीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त वक्तव्यां केल्लीं. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत गोविंदान फकत मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार सभापती रमेश तवडकाराकूय नांव घेनासतना उजरावन काडिल्लो. मात आतां गोविंदान हात वयर काडल्यात. मिडियान खंय चुकीचो अर्थ लायलो. आयकात गोविंदाचे आदले स्टेटमेंट आनी आतां घेतिल्लो युटर्न. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोरून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना. अरे गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाक 2000 लोक जमोवपाक शकना. ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटच तें मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी आसता. सर ज्यो काही गोष्टी तुमी म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तूं अमक्याक आपोवन हाड, तूं तमक्याक आपोवन हाड. ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळटा ही ताका सांगपाची गरज आसता. कितले फावटी सांगलां आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. हांव मागणी करतलो आनी 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना, विनंती जाता काम सुरू जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुमी चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात की जे खातीर आमी नेमलेले आसात तेजे खातीर काम करात.
आम्ही कितें करतात कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तेंचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. 30 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकाराचो कार्यक्रम आशिल्लो. तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन. आनी ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवेनूय जवळ जवळ 62 दीस बसून बघिल्ले आसा. जे दिसा ते दिसा कितें जाल्लें आसा घडिल्लें आसा ताचो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें तितून कितें म्हणलां कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें गरज ना. पूण एक गोश्ट जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणिल्लें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा. खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटां गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा. एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना म्हजें मत हें व्यक्त केल्लें आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात कांयच उलोवप करूंक ना. फकत ज्यो कितें समस्या आसात त्यो मांडल्यात. मुख्यमंत्री आमचे सगळे प्रस्न सुटावे करता अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणटा. गोविंदा बरोबर तोय बुधवारा मंत्रालयात पावलो. जे तेजी भावना आसा तेजे फाटल्यान पळयलें की मुख्यमंत्री जरी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर तेंच्यानी कांयच उलयलें ना आनी तो चळवळींतलो मनीस आसा. आनी म्हणून त्या चळवळींतल्यान जे कितें समज आसा तेजे मुखार समस्या ज्यो आसात त्यो ताणें लोकां मुखार व्यक्त केल्यो. भावना सुद्दां आमी व्यक्त केल्यो. पूण डेफिनेटली हो कार्यक्रम असलो उठा संघटनेचो आसलो आनी उठाच्या खातीर जेणी बलिदान केलें तांचे याद करपाचो कार्यक्रम. आनी एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसात परवरीचें भवन आसा जावपाचें ट्रायबल भवन ह्या विशयाचेर मातशें चड आमचे ऑफिस लेवलाचेर काम जालें. पूण मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर ताणें आरोप केलो न्हू करप्शन जाता म्हणून. श्रमशक्ती भवन तुमी आतां म्हाका दिसता तेंचे कडेन रिएक्शन घेतलें आसतलें. मुख्यमंत्री आसा आनी त्या बरोबर ट्रायबल मंत्री. सो हेजे पयलीं आमी सुद्दां हांगाच ह्याच हितून वेळोवेळी खूब आमच्यो बैठको जाल्ल्यो आसा. हो विशय असो ना. पूण तरी हांव मिडियाचे हें पळयतालें की बजेटरी प्रोविजन सुद्दां दर फावटी केल्लें आसा. सो एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसा त्यो जाता तितले बेगीन आमची सॉल्व जावची. आनी मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन हेजे पयलीं केल्लें आसा. आमचे अनेक इश्यू तांणी फुडें व्हेल्ले आसा. कांय इलेक्शन करतात जाल्यार ती ऑफिस लेवलाची आसा. सो दॅट म्हाका दिसता खात्री आसा त्या हेतूंतल्यान सुद्दां येणाऱ्या काळात जे आमच्यो समस्या आसात त्यो डेफिनेटली सगळे पूर्ण जातल्यो इन्क्लुडींग पॉलिटिकल रिजन. गोविंदाच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री गोविंदाचेर कारवायेचे स्पष्ट संकेत दिले. गोविंदान मिडियाचे आंगार दुखल्ले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आयकात. किती मिसकम्युनिकेशन जालें काय तर मरे. तेंच्यांनी सांगलें की मिडियान स्पेक्युलेशन केलं म्हणटा. पण तुमचें उलोवप जालें कितें म्हणलें. अरे तेकाच विचारा. तेंच्यांनी सांगलें की मिडियान स्पेक्युलेशन केलें करून मिडियाचेर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोर्डा मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करतना सिवरेज चेंबर डॅमेज जाल्यात. चेंबर डॅमेज जाल्ल्यान सिवरेजीचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागलां. ही गजाल आपणे वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याच्या कानार घातल्या आनी सिवरेज खात्यान बाणावलेच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान एक चेंबर दुरुस्त करून घेतला. उरिल्ले 5 चेंबर ताणें दुरुस्त करचे अशें आपल्याक दिसता. ह्या विशीं आपणे स्टिफना कडेन उलयल्ले आसा अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान सांगलां. 3-4 दीस जाले आमी पळयलां तें अशें की जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आमी एक जी डेडिकेटेड लायन हाडटात कुंकळच्यान एक 40-45 कोटीचो टेंडर हे कॉन्ट्रॅक्टरान
आपली केबल ले करतना 6 मेन होल फोडल्या. 6 मेन होल फोडल्या, तातूंतल्यान सिवेज लीक जाता. हे रिपेअर करपाक काल सिवरेज डिपार्टमेंटान फॉर्च्यून म्हणटा आमचो एक माणाचो कॉन्ट्रॅक्टराक वापरून एक मेन होल सारको केलो. आता तांचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आमीच ते रिपेअर करतात, पण म्हाका ते दिसता ताच्यात ते रिपेअर जातले म्हणून. सो आता हांव चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बाब स्टिफना कडेन हांवें रिक्वेस्ट केल्लो आहा की हे रॉ सिवेज फ्लो जावप म्हणटा ते एक धोकादायक आनी इट कॅन बी अ हेल्थ हेझर्ड फॉर सिटीजन्स. हाजे खातीर ताणें त्याच बाणावलेचो गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराकूच हे काम दिवचें आनी हे 6 मेन होल जे फोडल्या ते रिपेअर बेगींतल्या बेगीन करचे. ताणें म्हाका प्रॉमीस केला की ते तसो ही वील ओब्लायज मी. सो आमी वी आर मॉनिटरींग द सिच्युएशन. दीस थिंग्स आर हॅपनिंग मेनली बिकॉज जमनीचे पोंदा म्हळ्यार अंडरग्राउंड सिवरेज, अंडरग्राउंड केबल, फायबर ऑप्टीक केबल, हे जे युटिलिटी सर्विसीस जमनीचे पोंदा ज्यो घालतात हाजे खातीर आमचे कडेन प्लॅन ना. आज टाउन प्लॅनिंग जेन्ना करतात म्हळ्यार FAR जे जमनीचे वयर आमी वर्टिकल डिव्हलपमेंट अलाव करतात तितलोच जमनीचे पोंदांयलो डिव्हलपमेंट जाता हो मॅप जावपाची गरज आहा. हे येता ते असेंब्लीच्या सेशनात हांव हो इश्यू रेज करतलो. गोंयच्या दरेका घरात उदक पाविल्ल्याचो सरकाराचो दावो परत एक फावट फटीचो थारला. कावगाव सावयवेरें पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासला. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन ह्या वाठारात 5 उदकाच्यो व्हडल्यो टाकयो उबारल्यात, पूण तरी आसतना थळाव्यांक टँकराच्या उदकाचो उपयोग करचो पडटा ही दुर्दैवी गजाल जावन आसा अशें थळावो प्रताप नायक म्हणटा. ताका लागून ही उदकाची समस्या बेगोबेग सुटावी करची अशी मागणी थळावो प्रताप नायक हाणें केल्या. आमच्या केरी आनी वागुर्म्या सड्यामध्ये 5 टाकी आसा. आउट ऑफ 5 टाकयांनी एक टाकये उदक सोडेन न्ही आमकां सफिशियंट उदक गावता, पूण सोडिकूच ना. आनी गिमान कसली परिस्थिती जाता, 2 वरां उदक गावता, 2 वरांनी एक वरूय उदक आसता. उदक आसता तें पांयचें आसता आनी सगळें पॉल्युटेड. लास्टाक तुमी आयकलां आसतलें 7-8 जाण भुरगीं एडमीट जावचे पडले हॉस्पिटलान. ते ताळ्या कडेन हांवूय तें उदक पिलो, म्हाका तो ताळो पडोवपा लागलो. आनी असले आमचो पळय हें आतां हे आतांचे दुखणें न्ही आमचे कितले वर्सां पासून अशेंच आसा. हांव जालीं 4-5 वर्सां लेटरां बरयत आसा, पूण आजून कांय ना. कितले वरां उदक येता? आमकां येता एक्चुअली 2 वरां 9 ते 11 उदक आसता आनी गिमान मागीर ते 9 ते 10 आसता. आनी तेवूय बांयचें सुट्टा न्ही तें खारट उदक पिवपाचें लायकी न्ही मनशाचें. झाडांक घातल्यार झाडां मरता, म्हणजे मनशाची परिस्थिती कितें जातली पळया. सावयवेरें कितली एरिया एफेक्टेड आसा? सावयवेरें कंप्लीट वागुर्म्या, वेऱ्यां, सावयवेऱ्यां, कांगवाळे, बेलगाची सगळे हांकां हो प्रॉब्लेम आसा उदकाचो. आनी टँकरांनी उदक आमचो पळय न्हंयचो, झऱ्यांचो, तळ्यांचो गांव तरी पूण आमी अशें टँकराचें उदक खावचें पडटा, नाजाल्यार तें बांयचें खाता तें पॉल्युटेड उदक. लोक सगळे सीक पडटा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.